सा जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. दुसरो अध्याय 18व्या वाक्यातून 22वें वाक्य. सुदैव थवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें आश्चर्य तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हे देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवांनी म्हळें, कितें हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलय. पूण जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशयंत. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगळा सर्वेस्वर बापा, सुम्या जेजू क्रिस्तांनी पळयतात म्या तुजें हें उतार नियाळत आसतना मोगळा सुम्या आमच्यो कुडी, आमचो आत्मो, आमचें मोत, आमचें काळीज तुका समर्पिता. सुम्या आमचें देवाळ बांदून हाडूंक तूं आमकां ह्या उतरां मुखांतर आमकां न्हू कृपा दी. सुम्या आमच्या देवाळांत आसचें हर एक तरेचें अस्वस्थ निवारण, स्वस्थता, समृद्धी, आशिर्वाद आमकां दी. सुम्या आनी आमचें देवाळ बांदून हाडूंक मुखल्या दिसांनी तूं आमकां कृपा दिवन मागता. आमेन. आयच्या दिसा आमी नियाळसो विशय जावन आसा, आमचें देवाळ आमी बांदून हाडया. स्वामी जेजू म्हणटा, मोडा हें देवाळ आनी परत हांव बांदता. जेजून सांगिल्लें आपल्या कुडी विशयंत. म्हाकाय तुकाय एक कूड दिल्या, चिंतूंक एक मोत दिल्या, काळीज बोगणां आसचें काळीज दिलां, एक आत्मो दिला. तर मुजें देवाळ आज कशें आसा ह्या विशयंत आमी नियाळ करता आसतना उडास दवरूंक जाय. हर एक धर्म म्हणटा सर्वेस्परांतय एक कोडचें कशें म्हणल्या विशयंत सांगूंक तो अत्रेकता, तांच्या रितीनी ते शिकयता. आनी हे धर्म देवांत एक कोड जायचे जाल्यार हर एक धर्मांत जावं पुरो आमच्यान इगर्ज, जावं पुरो हिंदुवांच्यान देवूळ, जावं पुरो मापल्यांच्यान मसिदी, आनी एका धर्मांत एक देवाळ एक आसा. आमी जर तर पवित्र पुस्तक आमी पळयलें जाल्यार पयलें पोरण्या सोल्ल्यान आमी पळयत आसतना थंयसर एक सोल्ल्याची पेट आशिल्ली आनी ते सोल्ल्याची पेट लेवीत आनी ओंज आशिल्ले. देवाळ म्हणून नातलें, सोल्ल्याची पेट आशिल्ली. निर्गमन पुस्तकांत 25व्या अध्यायान 8व्या वाक्यांत पवित्र पुस्तक म्हणटा, हांवें तांचे मदें वस्ती करच्याक ती म्हाका एक पवित्र स्थान करूं, निवास आनी तांतल्यो एक सर वस्तू हांव दितलो त्या नमुन्या प्रमाणे ती तयार करूंक जाय. आपलो निवास कशें करी जाय म्हणल्या विशयंत पवित्र पुस्तकांत, निर्गमन पुस्तकांत सर्वेस्पर बापान थंयसर सांगिल्लें. आमी पळयता उपरांत निर्गमन पुस्तकांत 40व्या अध्यायांत 32 वाक्यांत पळयता जाल्यार थंय आमी वाचता, तेन्ना एका कुपान जमते तंबू दंपलो आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान भरली. जमते तंबान भितर सरूंक मोयजेक जालें ना, कित्याक खूब ताचेर रावतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान भरून आसतलें. पळया, हांगासर एक निवास आसा, देवाळ आसा आनी तें देवाळ सर्वेस्पराच्या महिमेंत इतलें भरलां की मोयजेक समेत ताचे भितर वचोंक जाता. थंयसर त्या देवाळाचो स्वरूपय त्या प्रमाणे खंयसर देवाचें हजरपण आसा, थंयसर देवाळ आसा.
उपरांत आमी पळयता पळयत पुस्तकांत सलमोन एक शाश्वत देवाळ म्हणून बांदलें आनी ह्या विशयान आमी पळोवंक जाल्यार इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत पयले तावन दुसरें वाक्य अशें म्हणटा सलमोन आपले प्रार्थन सोंपयलें तेन्ना मळबातावन उजो सकला देवलो आनी त्या उज्यान होम आनी इतर बलयांचें भस्म केलें आनी सर्वेस्पराची महिमा मंदिरांत भरली. तें मंदिर देवाळ केदाळा जालें. केदाळा सर्वेस्पराची महिमा त्या मंदिरांत भरली. थवळ तें थवळ म्हणसर असलें काट्टोण मंदिर जावन देवाळ जावन परिवर्तन जाता. ह्या जाकांच्यान सर्वेस्पराच्या मंदिरान भितर सरोंक जालें ना कित्याक तातूंत सर्वेस्पराची महिमा भरिल्ली. पळयलें आमी जावं करो सोल्या पेठ, जावं करो समाते तंबू, जावं करो हांगासर उपरांत जाल्लें देवाळ. खंयसर सर्वेस्पराची थंयसर महिमा भरली. थवळ सर्वेस्पर थंयसर वस्ती करता आनी सर्वेस्पराच्या प्रकाशान महिमेन सगळें थंयसर करूंक शकता. आनी असलें एक मनशांच्या हातांनी बांदलें तें देवाळ थंयसर तें परत निर्माण करीचें पडटा. मनशांच्या पातका वरवीं तें देवाळाची त्या कट्टोणाची देसवाड जाता आसतना परत पुनर्निर्माण तें देवाळ करतात. आनी हाचे विशयान आमी एजराच्या पुस्तकांत 5व्या अध्यायांत थंयसर पळयत जाल्यार मंदिराच्या पुनर्निर्माणा विशयान उल्लेख करतात. आनी मंदिराच्या पुनर्निर्माणा विशयान पुनर्निर्माण जाता आसतना हाचे विशयान हग्गाई प्रवादी म्हणटा 2व्या अध्यायांत 9वें वाक्य म्हणटा ह्या मंदिराचे नवे वैभव आदल्या प्रास अदीक व्हड जातालें. थंयसर वैभव वयलें आसलो पूण नव्या मंदिराचो वैभव अदीक तरान व्हड जातालो. उलयता तो दळबेराचो सर्वेस्पर आनी ह्या जगार शांती दितलो उलयता तो दळबराचो सर्वेस्पर. खंयसर देवाचें हजरपण, देवाचो वैभव, देवाचे महिमा थंयसर आसली. पळयत पुस्तक म्हणटा थंयसर हांव शांती दितां. आनी कित्या खातीर तें वर्तें थंयसर वैभव आसलो. आमी जर तर पळयत पुस्तक 9व्या सोलांत पळयलें जाल्यार जेजू क्रिस्त ह्या देवाळांत प्रवेश जाता. जेजू थंय दैविकता आसली. तो एक संपूर्ण दैविकता ताचे थंय आसली. असलो देवाचो पूत त्या देवळांत रिक्षो आसलो आनी त्या देखून हग्गाई प्रवादी कितलेशे वर्सां पयलीं सांगता ह्या देवळांत महिमा आनीक व्हडल्या रितीर जाताली. कोलोसांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2व्या अध्यायांत 9वें वाक्य म्हणटा कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात तरान बिडार करता. सगळी दैवीक संपूर्णता त्या जेजू थंय आसली आनी हे जेजू त्या देवाळांत वता आनी त्या वरवीं देवाळाची महिमा आणकी चड आनी चड वर्ती जावंक पावता. मोगाच्यान जेजूक पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू पुनर्जीवन जाता आनी उपरांत हें देवाळ कशें जावन बदलता. पळयत पुस्तक म्हणटा धर्मदूताच्या कृत्यान 2व्या अध्यायान 1 तावन 4वें वाक्य म्हणटा पेंतकस्ताचो परबेचो दीस येयलो आसता ते समेस एका सुवेतर सांगाते मेळून आसले. तेदवां एकचपणे कट्टीन झडवरे आयिल्ल्या बरें मळबार तावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेल्या त्या घरान भरलो. थवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्या विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्यार वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचशक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. खंयसर तो देवाचें हजरपण भोगूंक मेळ्ळें. एका घरांत देवाचें हजरपण थंयसर भोगूंक मेळटा. पवित्र म्हणजे सगत त्या घरांत देंवोन येता. तेका घरांत देंवोन येता. आनी त्याच दिसा आमी पळयता त्या धर्मच्या कृत्यान 2व्या अध्यायांत 41वें वाक्य म्हणटा सांपेद्रू थंय उतार परगट करता आनी उपरांत
ताचे उतार म्हणून घेतल्यांक पोवे स्नान दिता सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जातात. थंयसर पयले पटी एक पवित्र सभा, एक चर्च क्रिएट जाता, प्रारंभ जाता. कित्याक थंयसर सांत पेद्रोन शिकवण दिली आनी 3000 लोक पोवे स्नान घेवन पयले शिश्य जातात. देवाचे शिश्य जावंक ते जेजूचे शिश्य जावंक थंयसर मुखार वतात. आनी आयच्या त्या धर्मच्या कृत्यान आमी पळयत आसतना कशें ते भावार्थी लोक थंयसर जिवन आसले. भावार्थ्या लोकांचें जिवन पळयल्यार सुरवेली इगर्ज माता, सुरवेली पवित्र सभा कशी आसली म्हणल्या विशयी एक झळक दिता. आनी धर्मच्या कृत्यांत दुसऱ्या अध्यायान 43 वाक्य तो 47 वाक्य म्हणटा, समेस्त धर्मदूताची शिकवण आयकोवच्यांत भावपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यान आनी मागणें करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करशिताली. थंयसर ते शिकवण आयकताले. थंयसर भावपणपणाचो एकतार आसलो आनी उंडो मोडोन मागणें करच्यांत ती वेळ करशिताली. धर्मदूता मार्फत सभार असर आनी कुणा जातल्यो देखून सोमेस्ताचेर एका तराची भिरांत आयिल्ली. हे कित्याक उल्लेख करता म्हळ्यार आयच्या आमच्या पवित्र सभा म्हज्या आनी तुज्या, हांव आनी तूं कितें आमी जिवन आसा, आमकां अशें भोगता की आमच्या ह्या पवित्र सभे मुखांत्र जायतीं अजापां जातात, जायते ते विस्तार नेता. आमचे मदें एकवट आसा, आमचे मदें देवाचें उतार आयकोवंक अत्रेक आसा म्हणल्या विशयी आमी अवलोकन करी जाय मोगाच्यान. धर्मदूता मार्फत सभार असर ह्या थंयसर जातात म्हणून उल्लेख केले. उपरांत म्हणटा भावार्थ स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटान जियेतलीं आनी आपआपलें कसकी आस्त बुद्धी विकून मेळ्ळो दुडू सामुहीक आयवाज म्हूण दवरतलीं आनी जण एकल्याच्या गरजे प्रमाणे समेस्त मदें वांटून घेतलीं. हर एक दीस एका मनान देवळांत तीं सांगातां मेळटलीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातलीं. काळजाचो संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवन जेवतलीं आनी सगळ्या लोकांक मनवतलीं आनी जांकां बादशावी जोडूंक आपयल्यांत तांच्या मेळाक भरती करून दिसान दीस सोमितांचो संको वाडयतलो. हांगासर पळया, थंयसर एका घरांनी उंडो मोडून आसले न्हय, एका व्हडल्या देवळांत खंयसर गे वचून गुड्यार न्हय, एका घरा सांगाता मेळटले उंडो मोडटले. आनी असो ह्या पवित्र सभेचो प्रभाव कितलो आसलो म्हळ्यार दिसान दीस ती पवित्र सभा वाडोवन आसली. दिसान दीस बळादीक तरान ती वाडोवन आसली. जर थवळ ती पवित्र सभा बळादीक तरान देवाच्या हजरपण बरयल्या वरी वाडत वचून आसली जाल्यार आज आमी अस्कत गी आमकां मस्तपणे बघता. आमी ह्या देशांत जिवन आसतना आमी अस्कत जाल्ले म्हणलें म्हाका तुका बोगाप भोगता. मस्त जाणां उलयतात आमी अस्कत. थवळच्या काळार त्या देशांत सुरवेले पवित्र सभा आसतना तेय अल्पसंख्यात जावन आसले. तरी पूण तांचे ते असलो भावार्थ आसलो की ती वाडत वेतली, बळिश्ट जावन वेतली. पूण आज आमची पवित्र सभा आमी पळोवन तर आमी दीस येत आसतना अस्कत जावन येतांगी. जावं पुरो जाणवायेंत, जावं पुरो बोळान, जावं पुरो संख्यान, जावं पुरो आमच्या सामाजीक रितीर, आर्थीक रितीर, खंयच्याय रितीन आमी पळयलें जाल्यार हांव आनी तूं अस्कत जावन आसांगी म्हणलें एक भोगाप हांवें तुवें चिंतेसय. जर तर हांव तूं अस्कत जावन आसा जाल्यार हाका कारण कित्याक म्हळ्यार हांव आनी तूं एक जिव्या पत्रा बरी, एक सकत दिवच्या पत्रा बरी ह्या पवित्र सभेन नांव. सांत पेद्रोच्या पयल्या पत्रान दुसऱ्या अध्यायान 5 वाक्य म्हणटा, देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातोर तुमी जाया. एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातोर हांवें आनी तुवें जावंक जाय. केदाळा त्या पत्राक जीव आसा तो वाडटा, तो सत्यवान जाता, तो बळादेक जाता. देवाक मानता तसली आत्मीक बलिदानाक
जेजू क्रिस्त मार्फत भेटून दितलो एक पवित्र या जागी वर्क तुम्ही जायचे. आम्ही सगळ्या पवित्र पुस्तकांत बरयल्या प्रमाणे हांव आनी तूं एक ह्या जागी वर्ग मोगाच्या ना. हांव आनी तूं केदाळा एक जिवो फाथोर जावन आसा. एक वारसो फाथोर जावन आसा. एका भोळादीक सशक्त व्यक्ती जावन आसा. हांव आनी तूं वाडत 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 वेता. केदाळा हांव आनी तूं जीवन तुलो फाथोर जाता. थवळ हांव आनी तूं अस्कत 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 जावंक शकता. पळयत पुस्तक आमकां एक मॅट मुखार वचून सांगता. एक मॅट मुखार वचून सांगता. सांग पावलो थंयसर उल्लेख करता आसतना कोरिंथकारांक उल्लेख करता आसतना म्हणटा तुमी जावन आसात देवाचें मंदीर. पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत 6 अध्याय 19 वाक्य म्हणटा तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुमी नेणान घे. तर हांव आनी तूं कोण? हांव आनी तूं कोण? पवित्र मंदिर. हांव आनी तूं देवाळ. तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही. म्हळ्यार पवित्र आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय वस्ती करता न्ही. देवानच ताका एक देणें कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्ही. पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका हर एकल्याक दिला. त्या देखून हांव आनी तुय एक देवाळ जावन आसा. हांव आनी तुय एक देवाळ जावन आसा. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 3 अध्यायान 16वें आनी 17वें वाक्य. एक मिनट मुखार चिंता पाठोवन सांगता तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करना आसा म्हूण तुमी नेणांत. हें म्हाका बगप म्हाका आनी तुका आज आसा गे ना. तर हांवें तुवें ह्या विशयांत ध्यान करूंक जाय. हांव आनी तूं देवाचें मंदीर देवाचो आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा मोगाच्यान. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. कित्याक? देवाचें मंदीर पवित्र आनी थंयचं मंदीर तुमी. पण हांगासर एक व्हडलो एक अर्थ आसा. आज मस्त जाणां भियोन आसात. कितें जाता की कालें जाता की कोण म्हाका कितें करता गे म्हणून. जेजू म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. हांव आनी तूं देवाचें मंदीर तर म्हाका आनी तुका कोणेंच नाश करूंक जायना. कोणेंच नाश करूंक जायना. केवल हांव आनी तूं केदाळा देवाचें मंदीर न्ही जाता. एक सामान्य रक्त मांसाच्या कुडीचे व्यक्ती जाता. थवळ मात्र म्हाका आनी तुका कोणीय नाश करूंक या आमकां उपात करूंक या कितेंच करूंक ते शकतात. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा तुका जर तर तूं देवाचें मंदीर जाल्यार नाश करूंक जायना. कित्या खातीर म्हळ्यार जकारिया प्रवादीच्या 2 अध्यायांत 12 आनी 13 वाक्यांत सर्वेस्पर देव उल्लेख सांगता. कित्याक दळ बरासो सर्वेस्पर ताचेच महिमेन म्हाका धाडिल्लो तुमकां लुटलेल्या राष्ट्रा विशीं अशें म्हणटा. जो तुमकां आपडटा तो म्हज्या दोळ्यांची बावली आपडता. पळया हांव तांचेर म्हजो हात उबारतलो आनी ती तांच्याच सक्रांची लूट जातली. जर तर हांव आनी तूं देवाचें मंदीर जाल्या थवळ म्हाका आनी तुका कोणी केल्या कितें करता त्या विशयांत सर्वेस्पर देवच ताची विचार करता. तितल्या सुलाभेचें न्हय. जर तर बापोय एक बळादीक बापोय एक श्रीमंत घटमूट बापोय जाल्यार ताच्या भुरग्याक कोणी आपडचें बरी ना. कित्याक म्हणटात ताचो बापोय बारीक पॉवरफूल बारीक शक्तिवंत म्हणटात. केदाळा हांव आनी तूं ह्या देवाची मंदिरां जावन आसा. सर्वेस्पर देवाचें हाजरपण आमचें थंय आसा. देखून कोणूच आमकां आपडूंक शकना. आपडलें तरी सर्वेस्पर देव त्या व्यक्तीक ताच्या विशयान कितें कर जावन तोच तीर्प करता. एक उजो पळया चिंत्या बरो हांगासर उजो बळादीक उजो आसा.
हें कितें आमी चिट्टे म्हणटा बटरफ्लाय म्हणटा येवंक शकता सकना कित्याक हांगासर बळादीक उजो आसा आनी आयिल्ल्या फुडें लागीं आयिल्ल्या फुडें करपाता तो उजो इतलो बळिश्ट चड जाय जाल्यार मनशां समेत लागीं येवंक बी येतात कित्याक करपोन वेतात आनीकय चड बळिश्ट जाल्यार व्हडलो व्हडलो रान म्हण जाती येवंक बी येतात कित्याक त्या धगीक खंयचेच आयलें जाल्यार थंयसर तें करपोन वेता तसो उजो दीस दीस वेताना तो अस्क जावन येत जाल्यार तो बळादीक उजो इल्लें उणें 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 जावन येत जाल्यार सक्कडी लागीं 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 येतात कित्याक कोण त्या उज्यातावन तांकां कांय एफेक्ट ना तांच्या त्या उज्यातावन कोणायक कितें बादाक ना त्या देखून आमी पळयता त्या उज्याची सकत केदाळा उणें जाता थंय सगळ्या नकारी कितें आसात त्या बोवारी येवंक शकतात केदाळ तो उजो बळादीक जावन आसा थंय कितेंच ताज्या सुत्त येवंक भियेता आनी पयस जावता आनी अशेंच करता मोगाचें न्हू हांव आनी तूं जिवंत देवाचें मंदीर जावन आत्म्याच्या सत्येन चड आनी चड बरयल्या वेळार म्हजें आनी तुजें देवाळ बळादीक रितीर बांदून आयिल्ल्या वेळार म्हाका आनी तुका कोणूच म्हाका तुका बाधा करूंक शकना आनी त्या देखून पोरण्या पयलींच्या सुरवेल्या पळय सभेंत ते व्यक्ती भोव बेठांनी मच्छे बरे आसले तरी तांकां कितेंच करूंक शकना ते दिसान दीस वाडत गेले बळिश्ट जावन गेले ह्या वेळार जेजू मुजे थंय आनी तुजे थंय हांव तूं क्रिस्तांव म्हणटा आसतना आसूंक जाय आनी हो जेजू विशयींत पळयत पुस्तक उल्लेखकार म्हणटा सांजोवांच्या पयल्या अध्यायान 14 वाक्य म्हणटा सोबदो मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरली ताजी महिमा आमी देखली महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाली त्या जेजू लागीं महिमा आसा सर्वेस्पराच्या पुताक सहज जाली आनी हर एक दिसा ह्या हप्त्या केपटींग ह्या थोड्या म्हयन्या केपटींग आमी कुमगार घेता जेजूक स्विकार करता आमच्या काळजांत आमी स्विकार करता तर ती महिमा म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसूंक जाय केदाळा ती महिमा म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसता थंय हांव आनी तूं एक बळिश्ट जावंक शकता हांव आनी तूं देवाच्या मंदिरा बरी जावंक शकता एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्यायान 22 वाक्य म्हणटा क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्रत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशी बांदून हाडल्यान हांव आनी तूं क्रिस्त थंय एकवटल्या पवित्राद्वारे क्रिस्माद्वारे विवेक सक्रामेंताद्वारे प्रत्येक तरान आयतारा ह्या हेरां दिसांनी आमी जर तर उंडो आमी स्विकार करता थंय परत आमी क्रिस्त थंय एकवटता आनी म्हाका आनी तुका पवित्रत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जावन बांदून हाडलां पूण हांगासर एक सवाल आसा हांगासर एक चिंताप आसा हांव आनी तूं कुमगार घेता हांव आनी तूं क्रिस्तांव जाल्या हांव आनी तूं मुस्तुबटी मागण्याक गेल्या मुस्तुबटी आमी मुस्तू सक्तेवन जावन आसले तर ही देवाची महिमा आमचे तावन पयस वसो वेतागी या आमचे थंयच सदांच रावतागी एक उदाहरण दिवचें तर मंदिरांत देवाचें हजरपण आसता आनी पवित्र स्थानांत थंयसर थबेरनाकल आसता पोरण्या सोल्यांत आमी जाणां होली ऑफ होली म्हणटा पवित्रकायेन पवित्राच्या जाग्यार थंयसर देवाचें सकत देवाच्या हजारपण ते आशिल्ले देखून श्रेश्ठ ह्या जगाक मात्र थंयसर वचूंक अवकाश आशिल्लो एजेकिएल प्रवादी एक दृश्य देखता आनी तेज्या दृश्यांत 10 अध्यायान आमी पळयता एजेकिएल प्रवाच्या 10 अध्यायात थंयसर सर्वेस्पराची महिमा पयस 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 वता 9 अध्यायान थंयसर उल्लेख केला वो लोक पुरा फातकांत भरला 9 अध्यायात एक 2-3 वाक्य वाचचीं जाल्यार 15 वाक्य तो म्हणटा ताणें म्हाका म्हळ्यार सर्वेस्परान एजेकिएलाक म्हळें मनशा पुता तुवें पळयलें मू पूण हाचे प्रास चड कांटळ्याच्यो करून तूं पळयतलें ताणें म्हाका सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या भितरल्या आंगणांत व्हेलो सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारा कडेन मंटप आनी वेदी मदें 25 मनीस उबे आशिल्ले
ते सर्वेस्पराच्या मंदिराक पाठ करून रावले आनी उदेंतेक तोंड करून आसले. त्या उदेंतेच्या दिशेन सुर्याची पुजा करताले. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हें तुवें पळयलें मू जुदाच्या घराण्यान हांगा केल्ल्यो कंटाळ्योच्यो करण्यो तांकां आनिकय पावनान गाय, तरी ती देश जुलुमान भरतात आनी म्हजो राग पेटयतात. पळय, ती तो फांटो आपल्या नाकाक लायतात. देखून हांव तांचे कडेन क्रोधान वेव्हार करतलो. हांव तांचेर म्हजी दयाळ देश घालचो ना, तांचे काकूळट हांव करचो ना. तांणी म्हाका आयका सारकें व्हडल्यान उलो मारल्यार हांव तांकां कान दिवचो ना. पाताक केल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देवाक बेजार जाता, राग जाता आनी म्हणटा, जर तर तांणी आपयल्यार हांव तांचो थाळो आयकना. मात्र धाव्या अध्यायांत एक मेट मुखार येता आनी थंयसर आमी पळयलें जाल्यार तिसऱ्या आनी चवथ्या वाक्यांत अशें बरयता, तो मनीस भितर सरलो तेन्ना केरूब मंदिराच्या दक्षिणेक उबे रावल्ले आनी भितरल्या आंगणांत एक कूप भरल्लें. भितरल्या आंगणांत, भायल्यानी भितरल्या मंदिराच्या भितरल्या आंगणांत एक कूप भरल्लें. सर्वेस्पराची महिमा केरूबा वयली उठली आनी मंदिराच्या उंबरार रावली, म्हळ्यार मंदिराच्या वयर भायर रावन रावली. मंदिरांत खूब भरलें आनी आंगणांत सर्वेस्पराची महिमा बरोवन आसली. खंयसर आसली? आंगणाक येवन फावता सर्वेस्पराची महिमा. भितर आसली, केरूबी वयर वचून वयर वता आनी थंयसर एका मुल्याक वचून रावता आनी पळयता, आतां म्हणी लोक बदलता, आतां म्हणी लोक बदलात गे, बदलचें दिसना. आंगणांत वचून रावता. थंयसर परत 18 वाक्यांत पळयलें जाल्यार सर्वेस्पराची महिमा मंदिराच्या उंबरा वयली भायर सरली. एका मुल्याक आसली, मंदिराच्या मुल्याक येवन रावली. थंयसर तो परत भायर सरता आनी केरूबांचेर रावली. केरूबांनी आपले पाखाटे उबारले आनी म्हज्या दोळ्या मुखार ते धरणीतावन वयर सरले. ते वयर सरतना तांच्या बोगलेची चक्रांय वयर गेलीं. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंतेच्या दरवटाच्या प्रवेशद्वारा कडेन ते रावले आनी इस्रायलच्या देवाची महिमा तांचे वयर आसली. खंयसर वचून पावली ती देवाचें ती वैभव खंयसर वचून पावलो? थंयसर आसलो. आतां परत आणकी चेर पयस येता आनी वचून दारवाट्या कडेन रावता. खंयसर एंट्री आसा पळय, सुरू हांगा तशी ती हांगा आसली, हांगा तो वयर वचून रावता. वयर तो थंयसर गेट आमचे खंयसर आसा, थंयसर दारवाट्या कडेन वचून रावता. पयस, इल्लें पयस, इल्लें पयस, इल्लें पयस. आनी उपरांत म्हणटा 11 अध्यायांत 22 आनी 23 वाक्य म्हणटा, उपरांत केरूबांनी आपले पाखाटे उबारले आनी तांचे बराबर चक्रां चलोवंक लागलीं. सर्वेस्पराची महिमा तांचेर आसली. सर्वेस्पराची महिमा शारा मोदें तावन वयर सरली, पयस गेली. परतान शाराच्या मोदें वचून रावता आनी पळयता वो लोक आनी मुणी बदलाता गे, आनी मुणी बदलाता गे. बदलचें लक्षण कांय दिसना. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा, आनी सर्वेस्पराची महिमा शारा मोदें तावन वयर सरली आनी शाराच्या उदेंतेच्या दोंगरार वचून रावली. पयस 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 वचून उदेंतेच्या दोंगरार वचून रावली. आज आमची समुदाय हांवान तो पळयलें जाल्यार एका टायमार आमचे समुदाय एक बळादीक समुदाय जावन आसले. एक जाणवंत समुदाय, ग्रस्त समुदाय, शिकपी समुदाय. हर एका संगतीनी एक अधिकारार IAS IPS या त्या ICS म्हणटाले आमी, एक हाका हुद्द्यार आसली आमचे एक समुदाय. दीस वेता वेता आमी खंयसर आसां. आमकां सामी आज विचारी जाय, ह्या पयस सभेंत हांवान तूं सांदे जावन आसा. आमची ही समुदाय खंयसर वचून आसा. आमी कित्याक दिसान दीस अस्कत जावन आसा. खंयसर हांव आनी तूं सुकोवन पडल्या. कित्या खातीर? म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अशें जावन आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ही महिमा उणें जाल्ल्या बरें भोगता गी. हांव आनी तूं दिसान दीस अस्खत जावन ह्या समाजांत जिवन आसा गी. म्हजो आनी तुजो बरवसो मोगाच्या न्हू, ख्रिस्त मात्र महिमेचो एक बरवसो.
पयत पुस्तकांत कोलोसकरांक बरयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 27 वाक्य म्हणटा, तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमच्या महिमेचो बरवसो. म्हजो आनी तुजो बरवसो जेजू क्रिस्त मात्र. आज हांव आनी तूं अस्खत जाल्या जावंक पुरो मोगाचें न्हू. परत महिमे भरीत म्हज्यान तुजें देवाळ जावंक जाय. परत ती पयस गेल्ली महिमा परत हांवें त्या महिमेंत बरोवंक जाय. हांवें बरोवंक जाय, तुवें बरोवंक जाय, म्हज्या घर कुटुंबाचें बरोवंक जाय, समाजाचें बरोवंक जाय, समुदायान बरोवंक जाय, सगळ्या राष्ट्र अंतरराष्ट्र मट्टार आमी परत त्या वैभवांत महिमेंत बरोवंक जाय. आनी त्या देखून क्रिस्त आमचे थंय केदाळे रावा जाय. तर पयत पुस्तक म्हणटा, सांजुआंवच्या 14 अध्यायान 23 वाक्य म्हणटा, जेजून ताका साप दिली, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पळता, तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे तें वस्ती करता. केदाळा बाप, सर्वेस्वर बाप आनी जेजू त्या व्यक्ती थंय वस्ती करतात. तो व्यक्ती जिवंत देवाचें मंदिर जाता. तो व्यक्ती देवंत देवाचे सत्यवंत प्रभावान भरलेलो तो व्यक्ती तो थंयसर देवाळ ह्या मंदिर जावन परिवर्तन जाता मोगाचें न्हू. आनी ह्या खातीर आज हांव तूं अस्कत जाल्यार आमकां सामी नियाळ करी जाय. हांव आनी तुवें कांय पूण ह्या दिशेन चिंतून न्हू, परत आमचें देवाळ एक प्रभावीत देवाळ, महिमे बरें देवाळ करूंक सकता म्हणटा पयत पुस्तक. ताचें उतार आयकून, ताचें नियम पाळन, ताचे सांगात ता जिवन. पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्या 6 अध्याय 16 वाक्य म्हणटा, जर तर तूं देवाचें मंदिर जाल्यार इतर संगतींक म्हत्व दिवंक वचनाका. कितें बोम्बे म्हणटा आमी, तें एक रूप न्ही. बगार देवाक सोडून इतर संगतींक म्हत्व दिवचें पुरो बोम्बी जावन आसात मोगाचें न्हू. पयत पुस्तकांत कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 6 अध्याय 16 वाक्य म्हणटा, सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्या गौरव दिवेत गाय. आमीच जीवन देवाचें मंदिर, हांव आनी तूं जीवन देवाचें मंदिर. ह्या विशयान देवान सांगलां, तांचे मदें हांव म्हजें बिडार करतलो, तांचे मदें जियेतलो, हांव तसो देव जातलो आनी ही म्हजी परजा जातली. तर हांव आनी तूं जिवंत देवाचें मंदिर. तर देवाक सोडून खंयचेय संगतक हांव म्हत्व दिता जाल्यार बोंब्याक हांव म्हत्व दिवन आसा. आनी थंयसर देवाचें हजारपण एझेकियेल प्रवादाच्या 10व्या अध्यायान पळयल्ले बरें, थंय महिमा आमचे तोंड पयस 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 वता. आनी हांव आनी तूं, म्हजी समुदाय आनी तुजी समुदाय, म्हजी समाज आनी तुजी समाज अस्कत 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 जावनूच वता. कित्याक ताचें वैभव, ताची महिमा म्हजे तोंड तुजे तोंड पयस सरता. कित्याक हांव आनी तूं कोणा बदल्यान आसा, थोड्या संगती बदल्यान, थोड्या चिन्ना बदल्यान, थोड्या बोगणा बदल्यान, थोड्या बोम्या बदल्यान हांव आनी तूं जिवन आसा. पयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू, आमी परत सत्यवन जावन जियोंक जाय. आनी त्या देखून जेजू आमकां उलो दिता, ताच्या उतरां प्रकार हांवें आनी तुवें जियोंक जाय. म्हजें आनी तुजें बांदप खंयचेचेर वंदोवंक जाय. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 20 वाक्य म्हणटा, धर्मदुतांच्या आनी प्रवाद्यांच्या बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान. म्हाका तुका खंयसर कांदल्यात बांदून हाडल्यात? धर्मदुतांच्या आनी प्रवाद्यांच्या बुन्यादीचेर म्हजें आनी तुजें जिवीत बांदून हाडलां. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदप्याचो मुळा फातर, ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें मंदिर जाता. फावंडेशन स्टोन जेजू क्रिस्त, ताचे उपरांत धर्मदूत, प्रवादी आनी हांव आनी तूं. ह्या हातूंत ह्या वाडत एक रूप जाल्ल्या वेळार आमी हांव आनी तूं सोम्याक समर्पिल्लें एक मंदिर जावंक शकता. मंदिर हांवें तुवें चिंतचें बरें, एक हातांनी बांदलें मंदिर तें मंदिर जावंक शकना. हांव आनी तूं जिवंत देवाचें मंदिर जावन आसता. आनी केदाळा हांव आनी तूं जिवंत मंदिर जावन आसता गे. खंयसर बावर्ती संगतान एकवटान संगाती मेळटात गे, थंयसर अजापान सुरू जातात. पयत पुस्तक म्हणटा पयत पुस्तक म्हणटा धर्मदुतांच्या कृत्यांत 7 अध्याय 48 वाक्य जावन 51 वाक्य म्हणटा,
फरमोन देव मनशाच्या हाताने बांधलेल्या घराने जियेना. कित्याक प्रभादेश सांगता आकाश म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हज्या पांयांचे मुणय कसलें मंदिर म्हूण तुमी म्हाका बांदतल्यात. म्हणटा सोमी खंयची ती सुवात हांवें विशव घेवेत तसली. ही सगळी सृश्टी म्हज्याच हातांनी केल्ली न्ही. तुमी हट्टी मनशानो तुमची काळजां धरून जाल्यात आनी कान दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुमी सदां आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुमी करतात. आज हांव तुवें मुस्तुपडीन चिंता मोगाचें न्हू. हांव थंयसर वता हांगासर वता थंयसर बागेवन जाग्याक गेलो ह्या जाग्याक गेलो त्या जाग्याक गेलो. उडास दवरया. हांव आनी तूं जावन आसा जिवंत देवाचें मंदीर. केदाळा म्हजें काळीज आनी तुजें काळीज धारून करून आमी रावल्या. आमी सर्वेस परत पयस रावता. कशें एझेकियल प्रवादियान दृश्य पळयलें त्याच प्रमाणे पातकी सैमान आसलेल्या लोकांत न्हू ती देवाची महिमा पयस गेल्ल्या बरी. म्हजें आनी तुजें काळीज धरून जाल्ल्या वेळार सर्वेस्वराचें उतार आनी उपादेश पाळनासतना जियेल्ल्या वेळार हांव आनी तुवें अशंत जाता मोगाचें न्हू. आमी त्या देखून चिंचे नाका. हांव तितलें करता हांव इतलें करता अशें करता तशें केल्ल्या वरवीं जायना. बगार हांव आनी तूं देवाचें मंदीर जाल्ल्या वेळार मात्र ह्या मंदिरांत हांव बरेंपण वळोवंक शकता. त्या देखून हांव आनी तुवें हर एकल्यांनी आमी फाटीं आसा मोगाचें न्हू. जावं पुरो शिक्षण क्षेत्रांत जावं पुरो आर्थीक क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रांत सामाजीक क्षेत्रांत हर एकांत आमी आतां फाटीं आसा. तर आमकांच आमी अवलोकन करी जाय आनी परत आमी आनी तें उठोवंक जाय. रोमांकारांक बरयल्या 12व्या अध्यायांत 13व्या अध्यायांत 11वें वाक्य म्हणटा हें सर चिंता ना. आयची परिस्थिती म्हजी आनी तुजी चिंता ना. हर एकांती आमी फाटीं हर एकांती आमी अस्कत हर एकांती बे ही परिस्थिती चिंता ना. कसलो वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतलो उठसो वेळ जालो. हांवें आनी तुवें आयच्या दिसा म्हणी न्हिदेंत उठसो वेळ जालो. न्हिदेंत आसा हांव कळीत नासतना हांव आनी तूं कळीत नासतना न्हिदेंत आसा हांव. एक एकच आमचे हक्कां वचून आसात. एक एकच तरान हांव आनी तूं अस्कत जावन आसा हांव. एक एकच रितीर म्हजें आनी तुजें हर एका शेतांत हांव आनी तूं निर्बल जावन आसा हांव. आमचें तारण आमी सत्मानूंक सुरू करतना आसलेले ताजे प्रास चड आतां लागीं आसा. वेळ लागीं आसा मोगाचें न्हू. हांवें तुवें जागीं जायचें बळादीक जायचें पूण कशें जायचें. हांवें तुवें नियाळ केलो. हांव आनी तूं जावन आसा देवाचें मंदीर. हें देवाचें मंदीर बांदूंक आसा. सगळे म्हणटात हांवूय म्हणटा तूंय म्हणटा. हांगासर आमचो हर एक क्रिस्तांव भाव हर एकलो ताजें जिवन बांदून हाडून येता. कशें बांदता म्हणलें सवाल. पळयत पुस्तकांत कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 12वें आनी 13वें अशें वाक्य सांगता. पूण ह्या बुन्यादीचेर भांगारान रुप्यान मोलादीक रत्नांनी रुखान थणान आनी बथेणान कोणीय बंदीत जाल्यार हर एकल्याचें काम स्पश्ट दिसून येतलें. सोमयाच्या दिसा तें परगट जातलें कित्याक तो दीस उज्यान उदेतलो. अशें उजो हर एकल्याचें काम उरोवन पळयतलो. कोणीय मनशान ह्या बुन्यादीचेर बांदलेलें बांदप भस्म जायनासतना उरास जाल्यार ताची मजुरी ताका मेळटली. ताचें बांदप लासत जाल्यार ताणें नश्ट भोगीचें पडटलो. तरी पूण उज्यान उतरून शाबीत आयिल्ल्या बरें तो बचाव जातलो. थंयसर 2 वर्गाचे संगती हांगासर मुखार दवरता. एक भांगार रुपें आनी मोलादीक रत्नां एक वर्ग. भांगार रुपें आनी मोलादीक रत्नां. आनीक वर्ग रूख थण बथेण. हें तिनी भरल्यार फुल्ल करूंक जाता. आनी इतल्या तेजेर भांगार रुप्यान मोलादीक रत्नांनी बांदूंक जाता तांतूय जाता. पूण उजो फरकीत आसतना कश्ट वळवळे येत आसतना कश्टांच्या आड्ड्यान पडटा आसतना खंयचें उरता गे म्हणलें सवाल. जर तर हांवें तुवें भांगारान रुप्यान आनीक मोलादीक रत्नांनी म्हळ्यार देवाच्या उतराखाल बरें कर आमी बांदून हाडलां जाल्यार तेंची वीत म्हजें आनी तुजें बांदप उरतलें. जर तर हांवें तुवें फोकोळ संगतीनी म्हळ्यार रुखाट जावंक पुरो थण जावंक पुरो बथेण जावंक पुरो तातूंत एक व्हडलें बथेण भरलां जाल्यार उज्याच्या संगती वेळार सगळें उलपन वता.
ते देखून हांवें तुवें नियाळ करी जाय म्हज्यान तुजें जिवन कशें बांदून हाडलां. फाटलें जिवीत हांवें तुवें नियाळ करी ह्या मोगाचें न्हू. आमी कशें बांदून हाडलां, कशें बांदून हाडलां. स्वामी जेजू म्हाका तुका सांगता, म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, हांवें तुका सांगलां कशें बांदी जाय म्हणून. आमी पयलीं नियाळ केल्लो विशय जावन आसा कशें एक पोरण्या सोल्ल्यांत निर्गमन पुस्तकांत स्वामी जेजू वस्ती सर्वेस्पर देव वस्ती करी जाल्यार कशें करीचें म्हणटा. आमी वाचिल्लो तें उतार जावन आसा 25 वाक्य. हांवें तांचे मदें वस्ती करच्याक ती म्हाका एक पवित्र स्थान करूं निवास आनी तांतल्यो सर वस्तू हांव दितलो त्या नमुन्या प्रमाणे तुमी तयार करूंक जाय. वठ्ठारे केल्यार जायना. सर्वेस्पर देव पोरण्या सोल्ल्यान सांगता हांवें रावचें जाल्यार ह्या प्रमाणे आसाचें. म्हज्यान तुज्या मंदिरांत सोमयान जेजून सर्वेस्पर देवान आसाचें जाल्यार सोमयान जेजू सांगलें तुवें ह्या प्रमाणे जियेसय, ह्या प्रमाणे चलासय, थवळ हांव येवन तुजें तें वस्ती करता. थंयसर वस्ती केल्या वेळार कितें जाता मोगाचें न्हू, सगळें जीवन परिवर्तन जाता. म्हजें आनी तुजें बांदप देवाळ आमी आतां बांदूंक प्रयत्न करया. ह्या वेळार एक घडी बुरांवान तूं मागया, दोळे दंपून आमी सर्वेस्परा देवा लागीं मागया. सर्वेस्परा बापा, सोम्या जेजू क्रिस्तांनी पळयतात म्हजें देवाळ बांदून हाडूंक म्हाका परत कुमो कर सुमया. फाटल्या जिवितांत म्हज्या देवाळ बांदून हाडच्या बसत तुवें म्हाका पवित्र स्नान दिवचो अवकाश दिलोय. बौतिस्मो, क्रिस्मो, कुमगार हे पुरो सक्रामेंत हांवें जोडले. जिवीत एक बरें देव मंदीर हांवें बांदूंक जाय आसलें सुमया. तरी पूण बाथेणान, थंडान, ह्या रुकाडान हें म्हजें जीवन बांदूंक नश्वर संगतींनी म्हजें देवाळ बांदूंक हांवें प्रयत्न केले. ह्या खातीर हांव भोगसणें मागता सुमया. म्हज्या मुखल्या जिवितांत तुजें उतार जावन आसा सुमग्याळ. भांगार रुप्याचें की भोव वर्थें उतार सुमया. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिविताचें देवाळ बांदूंक म्हाका कृपा दी सुमया. ह्या मुखांत्र म्हजें जिवीत सर म्हजें तें आसचें पिडा शिडा गूण जावन दित. म्हज्या जिवितांत आसचें हर एक तरेचें कितें वायट आसा सुमया तें सगळें निश्क्रीय जावन दी. तुजो पवित्र आत्म्याचो उजो म्हज्या कुडींत सदांच वळोवन दी, म्हज्या आत्म्यांत वळोवन दी. तुजें वैभव, तुजी सकत म्हज्या मंदिरांत, तुजी महिमा म्हज्या मंदिरांत दरबस्त दराळ मापान आसूं दी. ह्या मुखांत्र हांवें शांती, समाधान, संतोशाचें जिवन जियोंक म्हाका तूं कृपा दी म्हणून ह्या वेळार जेजूच्या नांवी बापा तुजे लागीं पवित्र आत्म्याद्वारे मागता. आमेन, आमेन, आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सुमयाचे बेसांव आमी सोडूंक येता. ताय सावन आमी गव्या गीत येद्या वडा साक्रामेंटान. Etya ora sacramenta sustaman oruya urvilatya rupa bota novioriti adarya solvon
हालेलुया. ये देवाविची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडणीचो बल सदां समचेर आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक मान करूंक आमकां दायन फावो कर. तुवें केल्ले सर उपकार आठोवन तुजी स्तुती करूंक आमकां दिसपरतें फावो कर. तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. Amen.